प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशें सुरवातेक तुमकां हांवें सांगलां, कितलींच फेस्तां ह्या वर्साचे पयलेच दिसाक आमी समोर उरता. पयलें फेस्त म्हणल्यार मारिया देवाची माय, मेरी मदर ऑफ गॉड. एंड दोबाजीक फेस्त इंग्लिशीन आमी म्हणटा सोलेमनिटी. दुसरें फेस्त जेजूच्या नांवांचें फेस्त. आंज बोडव्यान सांगलोलें त्या प्रमाणे सांजुजेन आनी सायबीण मायन आपल्या बाळकाक भुरग्याक जेजू म्हूण नांव दवरलें आनी ताची सुनोत केली, सर्कमसिजन केलें, तें फेस्त. तिसरे सुवातेर आयज संवसाराचें नवें वरोस सुरू जाता. आनी चवथें म्हणल्यार पाप साहेब फ्रांसिस्कान डिक्लेअर केलां हें वरोस जुबली इयर फॉर ऑल दोज हू बिलीव इन द डिविनिटी ऑफ जीजस. जेजू देव म्हूण मानून घेतात तांकां हें जुबली वरोस. कित्याक जेजू जल्मल्यार गोरवाच्या गोट्यांत हे वर्साक 2025 वर्सां भरतात. पयलें फेस्त मेरी द मदर ऑफ गॉड, मारिया देवाची माय. समजून घेयात बरे भशेन हे फेस्ताक हें नांव मारिया देवाची माय इन वॉट कॉन्टेक्स्ट इग्रोज मातेन दिलां तें. नेस्टोरियस नांवाचो एक मनीस वयर सरलो त्या तेंपार आनी हो नेस्टोरियस परगटूंक लागलो की जेजूक 2 पर्सनॅलिटी आसात. जे जीजस इज 2 पर्सन्स. एक ह्युमन पर्सन, दुसरो डिवायन पर्सन. म्हणटोच जेजूच्यो पर्सनॅलिटीज 2 अशें शिकोवंक लागलो. And this happened somewhat in the year 430. पळय, आतां आमचे सवे आमी एके वाटेन जनवारां. वी आर एनिमल्स. मॅन इज एन एनिमल, बट वी हॅव ए सोल, अ स्पिरीट. सो आमकां स्पिरीट आसा, सोल आहा आनी मोनजातपण आहा. बट वी आर नॉट 2. वी आर 1 पर्सन. एक मनीस, एक पर्सन. आमकां एक पर्सनॅलिटी आसा, दोन नात. सो एनिमॅलिटी इज मर्ज्ड इनटू आवर ह्युमॅनिटी. And so we are 1 person. तशेंच जेजून जो देव, हे देवपणांत मनीसपण मिसळ जाला. म्हणटोच जेजूक 2 पर्सनॅलिटी नात, एकूच पर्सनॅलिटी. पूण जेजूक 2 नेचर्स आसात. आमकां वी आर एनिमल्स एंड वी आर स्पिरीट. ते भाशेन जेजू देव आनी मनीस. सो जीजस इज 1 पर्सन बट 2 नेचर्स, ह्युमन नेचर एंड डिवायन नेचर. तरी नेस्टोरियस शिकयतालो आनी लोकांक घुसपायतालो. ती हेरेजी कंडेम केली इग्रोज मातेन इन द काउन्सिल ऑफ एफेसूस इन द इयर 431. 431 वर्साक जे नेस्टोरियस ही खोटी शिकवण शिकयतालो, ती सगळे बिस्मांची मिटींग जाली. ते मिटींगेन कंडेम केली आनी सायबीण मांयक ते मिटींगेक नांव दिले ग्रीक भाशेन theotokos. Theo means God, tokos means bearer or carrier.
ग्रीक वर्ड तेवोतोकोस म्हणजे देवाक सांबाळलो आणि देवाक जळून दिलो ती. आणि इंग्लिशीन ताचे ट्रान्सलेशन तेवोतोकोस या उतराचे ट्रान्सलेशन केले मदर ऑफ गॉड. जेन्ना आम्ही सायबीण मांयक देवाची माय म्हणटा तेन्ना इट डजंट मीन that she is greater than God. No. तिने देवाक जोडून दिला अशें म्हण न्हय तें. ताची सोजमणी की तिच्या कुसव्यांत रिगलो तो देव आनी देवान आडमास घेतले मनीस जालो आनी तिका जल्मला तो देव मनीस. That is the meaning. We should not misunderstand. की सायबीण माय देवाची माय म्हणटा तेन्ना देवा परस व्हडली अशें न्हय तें. पूण आमची दोतोन सांगूंक सोदता की सायबीण मांक जल्मला तो देव, तो मनीस जल्मला आनी मागीर ताचेर देव येवन बसला तशें न्हय. आनी जेजूक 2 पर्सनॅलिटी आसात तशें न्हय, एकूच पर्सनॅलिटी. पूण 2 नेचर्स, 2 सुयमा मनीसपणाचे आनी देवपणाचे. ही दोतोन शिकोवंक हे उतर म्हणले मारिया देवाची माय. तर हे फेस्त आयज आमी कोत्ता मारिया देवाची माय. आनी आमकां कुर्साचेर मरतना जेजून आपली माय आमची माय करून दिल्या. म्हणटो सायबीण माय देवाच्या पुताची जेजूची माय आनी आमची माय. दुसरें फेस्त आयज आमी कोत्ता तें जेजूची सुनोत केली. जुदेवांचे रिती प्रमाणे जीजस वॉज सर्कमसायज्ड आनी ताका जुदेवांचे रिती प्रमाणे 8व्या दिसाक भुरगें जल्मलें म्हणटूच नांव दवरताले. तर 8व्या दिसाक जेजू म्हूण नांव दवरलें. आतां द मिनींग ऑफ दीस वर्ड जेजू आंज पळव्यान सांगलोले, सांजुजेकूय सांगलोले, सायबीण मांयकूय सांगलोले भुरगो जल्मतलो ताका जेजू म्हूण तुवें नांव दवरचें. अँड वॉट इज द मिनींग ऑफ द वर्ड जीजस? जेजू म्हणल्यार सोडवोंडार, द सेवियर. सो द नेम ऑफ जीजस इज डिपिक्टिंग हिज मिशन. जेजूचें नांव दाखयता जेजूचें मिसांव कितें, सोडोवंक येयला, सोडवण दिवंक येयला हें दाखयता. जाल्यार तुगेर भुरगें जल्मता तेन्ना तुमी भुरग्याक नांव कसलें दितात हाचेर नियाळ करुया. आदले तेंपार आमची माय पाय शामाय शापाय भुरग्याक नांव दिताली सांतांची. कित्याक? ह्या भुरग्याचेर ते सांताचे बेसांव पडूंक आनी हो भुरगो ते सांताचे बेसांवान वाडोवंक. ओ खंयचेय बरें मिनींगफूल नांव भुरग्याक दिताले. म्हजे पायन आमकां नांवां घालतालो घरांत माय न्हय. मांयक शिकोवप आसूंक ना, पाय शिकलोलो. आमकां सगल्या भुरग्यांक 11 भुरग्यांक नांवां पायन दिलीं. आनी एक एकल्याक एक एक नांव व्हेरी मिनींगफूल. आयदर सांताचें नांव दिलें नाजाल्यार व्हरता बरीत नांव दिलें. म्हाका नांव दिलें एरेमीत. द वर्ड एरेमीत कम्स फ्रॉम द लॅटीन वर्ड एरेमिता. एरेमिता मीन्स हर्मिट, संन्यासी. जो मनीस आपलें जिवीत संवसारांतलें सोडटा आनी देवाक चिडकोन रावता, देवाची वाट धरता, तो मनीस. तर पायन म्हाका नांव घातलोलें त्या प्रमाणे म्हजें मिसांव जालें. म्हज्या व्हडले भावाक नांव घातलें सांजुजेचें जुजे. दुसरे भयणीक नांव घायलें सांत बेर्नादेताचें बेर्नादीन. एकले भयणीक नांव घातलें सोतेरा. इन ग्रीक सोतेरा मीन्स सेवियर. हे भाशेन पायन आमकां सगल्यांक एक एकल्याक ते भाशेन व्हरता बरीत नांवां घातलीं. जाल्यार आयज तूं तुज्या भुरग्यांक
आयकूंक बरें दिसल्यार पुरो हें केन्नाच आयकूंक ना बरें उतर तें नांव गायलें बट वॉट इज द मिनींग त्या नांवाचो अर्थ कितें आनी तुजें भुरगें तुका कितें जालोलें जाय तर कांयच्या काय बरें दिसता तसलें नांव गायलें तुजें भुरगें फाल्यां तसलेंच जालें मिनींग नासलोलें जालें आनी अशींच कितलीं भुरगीं आमची जाल्यां मिनींग नासलोलें लायफ हॅज नो मिनींग तूं क्रिस्तांव देवाचे भिरांतीचो मनीस देवाची वळख तुका आसा धर्माची वळख तुका आसा जाल्यार तुज्या भुरग्यांक वळता बरीत नांव दी कांयच्या कांय नांव दिनाका मिनींगफूल नांव दी आयज आमी जेजूच्या पवित्र नांवाचें फेस्त करता तेन्ना द होली नेम ऑफ जीसस तेन्ना तुज्या भुरग्याक तूं घरांत जल्माक येता तेन्ना बरें चिंतून वळता बरीत आनी तुजो भुरगो तुका कसलो जाल्लो जाय तसलें नांव दिवंक निचेव कर तिसरी वस्त आयज नवें वर्स 2025 सुरू जाता 2025 सुरू जाता तेन्ना कसलें जातलें काय हें नवें वर्स येता तें कसलें जातलें काय तुम्ही इंग्लिशीन म्हणणी आसा इज लायफ वर्थ लिव्हिंग and the answer is it depends upon the liver. Is life worth living? It depends upon the liver. म्हणजे जिवीत जिवपा सारकें जाल्यार जो मनीस जियेता ताचेर धरलेलें आसा तुजें जिवीत दुखाचें करूंक तुज्या हातांत आसा तुजें जिवीत सुखाचें करूंक तुज्या हातांत आसा हांव फिलॉसॉफी शिकतना राशोल सेमिनारींत ऑल इंडिया रेडिओन म्हाका आपयलो एक सुमानभर टॉट फॉर द डे दी म्हूण सकाळ फुडें एक एवरी डे आदी रेडिओचेर तेन्ना टीव्ही येवंक नासता चड तेन्ना टॉट फॉर द डे दिताले कोंकणी भाशेन आनी म्हाका आख्या सुमानाची टॉट फॉर द डे दी म्हूण आपयलें तांतलें एक हांवें टॉट फॉर द डे दिलें तूं दिसाक आस आनी तुका दीस आसतलो तूं दिसाक आस आनी तुका दीस आसतलो तूं दिसाक रड आनी दीस तुका रडटलो तुज्या जिवितांत कांय दूख येवचें ना अशें ना ह्या वर्सांत सगळे बेड ऑफ रोजीस जातले अशें ना कोश दूख त्रास दुयेंसां येतलीच that is part and parcel of our life but all depends upon how you face तूं कसो फुडो करता जॉबाच्या जिवितांत बायबलाचेर आमकां मेळटा ताच्या जिवितांत दूख येयला तसलें दूख आनी कोणाक निर्मी नाका म्हणपाचें सगळी गिरेस्ताय काबार सगळीं भुरगीं मेली मागीर ताचे आंगाक सगळें स्कीन डिजीज जाली नोड्याचो कुळको घेवन तो आंग होरपिता आनी बायलूय शिराप घायले तेजेर गेली एकसुरो जालो उपरांत ताचे इश्ट येतात आनी ताका सतायतात तुवें कितें तरी पातक केला देखून हें भोगता पातकाचें फारीकपण दिता तूं तेवूय बेजार करतात अंडरस्टँड जावचें भोगले असल्या वेळार जॉबान कितें म्हणलें देवाचेर शेण केलो ना देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं तो जॉबान संवसाराक फुडो केलो फेस्ट बऱ्या मनान तर तुज्या जिवितांत हें नवें वर्स तूं तोंड आंबट करून काळकी तोंड करून पळय नाका
कुशालकायेन नव्या वर्साक फुडो कोर. दूख येवं, मरण येवं, कितें येवं, फुडो कोर एक क्रिस्तांव मनीस कसो धिराण बोळान. दुसरी सुवातेर तूं भावार्थाचो मनीस जाल्यार ह्या वर्सांक कितें घडटलें काय, कितें जातलें काय, हें घेवन तकली झरोय नाका. The fact is, we do not know what lies in the future, but we do know who holds the future. आमचो फुडार कितें जातलो, फाल्यां परवां कितें जातलें तें आमी नकळो. पूण आमचो फुडार कोणाच्या हातांत आसा तो आमी जाणो, देवाच्या हातांत. सो वी आर द पीपल ऑफ फेथ. भावार्थाचो लोक, बरवसाचो लोक आमी, क्रिस्तांव लोक आमी. म्हणटोच देवाच्या हातांत आसा सगळें म्हजें जिवीत. देव चलयता ते वाटेन चलूंक हांव आनी तूं तयार आसूंक जाय. म्हणटोच आंग काणी नाका, फाटी फुडें सोडो नाका, मुखा वयलीं पावलां मार. देवाचेर पातयेवन आनी देव जाच्या हातांत तुजो फुडार आसा तो तुका सांडचो ना. आनी निमाणे सुवातेर जुबली इयरांत, उत्सवाच्या वर्सांत 2025 इयर्स जाली. जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मल्यार सडवण घेवन येयल्यार. तर हे सडवणेचो तूं आनी हांव भागीदारां जाल्यांत. ही सडवण आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत येयल्या. इज जीसस born in our heart, in our home, in our family? The values which Jesus lived for, the values which Jesus proclaimed, हे तुझ्या आणि म्हज्या घरांत, म्हज्या काळजांत येयल्यात जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. आयज जेजूक आमच्या घरांत जागो दिवया. आयज आमच्या घरांनी जागो मोबायलाक दिल्लो आसा. आयज आमच्या घरांनी जागो व्हडल्या व्हडल्या शिकपांक दिल्लो आसा. आयज आमच्या घरांनी जागो गिरेस्तकायेक दिल्लो आसा. बरें जेवण, बरें न्हेसोण, सगळें व्हडलें हायफाय. आमची काजारां जाता तेन्ना व्हडल्यो आमची सेलेब्रेशनां, 4-5 देडयो, व्हडले व्हडले बुफे जेवण. कोणेच करूंक ना तसलें. पूण हें सगळें आमी कोत्ता जेजू येयला आमच्या घरांत. तर हे जुबली वर्सांत, उत्सवाच्या वर्सांत आमचें घर, आमचें दार, आमचें काळीज, आमची फामील उक्ती करुया आनी जेजूक जागो दिवया. Let the Savior enter into our hearts. Let the Savior enter into our homes. Let the Savior reign in our hearts. Let the Savior reign in our homes.